आमकां मोस्टली लेटरां काडल्या म्हटल्यार इन्विटेशन लेटरां की आमकां आपयला हेंच्यांनी की आज मिटींग घेवया म्हणून. सो मिटिंगे खातीर आमी वयतले थंय. आमी जे हांगा 20 जाण काडल्या 20 जाण काडल्या आमी जाण तेच थंय मिटिंगेक रिप्रेजेंट आसतले. त्या भायलो कोणूच आसात थंय जावं वास्कोचो जावं आमच्या कालांगूटचो जावं खंयचोय हे 20 जाण सोडून आमी त्या मिटिंग एटेंड जावपाक ना. क्लियर कट. दुसरें म्हणटा तें आमी CMाक आनी हॉनरेबल मिनिस्टराक सांगलेलें की ही मिटींग जी आसा ती लायव्ह जावची म्हणून. हो कंडिशन आमचो थंय जातलोच. आमकां लायव्ह जाय आनी आमचो एजंडा एकूच आसा. स्क्रॅप गोवा मायल्स अँड कॅब एग्रिगेटर्स हे मुद्द्याचेर आमी वयतले थंय. जर हे तो आमकां नाका जाल्लेलो कावंटर काडटा हे काडटा ते काडटा हे सांगले जाल्यार आमी उठ्ठले येतले. कित्याक आमचो मेन एजंडा आमी एजिटेशन स्टार्ट केला फक्त हे कॅब एग्रिगेटर्स गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाक. इतलेंच. ही मेसेज जी आसा ती सगळ्यां कडेन पावची हे हांव तुमचे कडेन मागता. आनी हितून आमी जे वयतले ते आमी फूल मास्क आनी जे कितें SOP पाळपाक जाय ते पाळून जी गव्हर्मेंटाची SOP आसा ती घेवन आमी आज आमच्या हितून सेक्रेटरिएटान वतले. सो इतलेंच सांगता जे कोण थंय येवपाचे आनी जेंकां कोणी लेटरां येयला हांगा ते प्रेजेंट ना तेंच्यांनी प्लीज येवचे न्हू. थंयसर आमकां कसलोच वाद आनी कांयच करपाचो ना. जर आमी पळयलें थंय तांकां जाल्यार आमी परत त्या भायांनी फाटीं येतले आनी परत आसा तशें आमचें एजिटेशन एक कॅरी फॉरवर्ड उरतलें. लेटरान कोणाचें नांव आसा? लेटरान ते कोणाचें नांव आसा? ते जी लेटरां येयल्यात न्हू जे आमचे एसोसिएशनाचे आसले न्हू तांकां तेणी धाडले. आयज जे हें एजिटेशन जालां न्हू ते एसोसिएशना थ्रू जावंक ना. नॉर्थ टू सावथ एकान एक टॅक्सी कार येयल्लो आहा आनी हांगा जमलेलो आहा. हांगा जमान तेंच्यानी डिसिजन घेतला बाबा 20 जाणांचे डेलिगेशन घेवन वयतले थंय. एकूच मुद्दो एग्रिगेटर आनी गोवा मायल जी चलता ती स्क्रॅप करची. आमी जे स्ट्रायक जो हे केला न्हू स्ट्रायक आमी ऑफ रोड आहात न्हू ते ऑन रोड येतले जर गोवा मायल स्टॉप जाली. ओके थँक्यू व्हेरी मच.